सरकारान ठरयलें की तिसरी डिस्ट्रिक्ट करपाची घेतली आसा आनी तिसरी डिस्ट्रिक्ट आमी वेलकम करता जावपाकूच जाय। त्याच बरोबर आमी न्यूज बिशू पळयलो की केप्यां तिसरी डिस्ट्रिक्ट जाता आनी त्या तालुक्याचो समावेश आसा केप्यां सांगे धार बांदोड आनी काणकोण आनी सेंट्रल प्लेस म्हणून केप्यां म्हणून डिक्लेअर करता आनी हेडक्वॉर्टर खंय तरी कुडचड्या करता असो तरी न्यूज येयलो। ताका लागून काल आमी केपेंकार सगळ्यांक मेळपाक गेल्ले आमच्या सीएमाक की हे तिसरी जिल्ल्याची आमी वेलकम करतात थर्ड डिस्ट्रिक्ट करतात तातूंत भितर चारूय तालुक्याचो इनवॉल्व केल्ले आसात। चारूय तालुके आनी ग्रामीण भागाचे आसात। जॉग्राफिकली मोठी एरिया आसा आनी तरांचे अनुसूचित समाजाचे लोक आसा एसटी भाव आसा म्हळ्यार 4 तालुके एकठांय करून तिसरो जिल्ला करप हे सामकें ह्या वेलकम करतात। त्याच बरोबर हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याचें जावूं जाय अशें आमी आग्रह केलो रिक्वेस्ट केल्ले आसा। कित्याक आतां सद्या सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस म्हणून आमचे केपें आसा जिल्हाधिकारी म्हणून केपें आसा ऑलरेडी ताका मान्यताय मेळ्ळी आसा। सगळीं गव्हर्मेंट कार्यालय जी आसा ऑफिसां आसात ती सगळीं थंयच आसात। एसडीएम आसतलो एसडीपीओ आसतलो जेल आसतली कोर्ट आसतलो सगळीं ऑफिसां जितली ऑफिसांक जे गव्हर्मेंटाची आसात ती सगळीं आमचे केपें म्हणजे केप्यांक हे आसात। ही सुद्दां आमी मुख्यमंत्री याद करून दिली की पयलीं हे 4 तालुक्यांतले जितले आमदार येतात जेन्ना उमेदवारी भरपाक सुद्दां ते पयलीं केप्यां येयी केप्यां सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजे जिल्हाधिकारी प्लेस म्हणून थंय येयी। आतां प्रत्येक तालुक्यांनी डेप्युटी कलेक्टर डीएसपी दिला ही गजाल वेगळी ताका तालुक्यान दिला सांगेळ दिला काणकोण दिला धारबांदोड दिला पूण उप जिल्हाधिकारी सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजे केप्यां आसा तेन्ना हे सगळे कन्सिडर करून हेडक्वॉर्टर जाता केप्यां जावचो असो आमी सीएमाक सगळे केपेकारांक विनंती केली आसा। अशें हांव पटोवन सांगलें आसा की अशें जावूं जाय जर सीएमाक इतलीं वर्सां जर आमी हेडक्वॉर्टर म्हणून जर आमी केपें आसा आनी जर ते आतां डिस्ट्रिक्ट केले उपरांत जर हेडक्वॉर्टर कुडचड्याक जावप हें सारकें न्हू हें आमी नदरेक हाडून दिल्लें आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा सगळ्या पूण हे थर्ड डिस्ट्रिक्टाक कोण कोण आमदार पडटा पळय तांची संमती आसता तेंची केपें करपाक न्ही तो गव्हर्मेंटाचें डिसिजन कोणाक संमती आसा ना हांव तेजेर हांव भाश्य करूं शकना पूण आमी तर हें करता की तिसरी डिस्ट्रिक्ट जे सरकारान करपाचें डिसिजन घेतलें आसा हेका आमी वेलकम करता की हांव हें करता पूण आमचो एकूच हें आहा की हेडक्वॉर्टर केपें तिसरो जिल्लो जातकीर आतां आनीक खासदार जावचो पडलो 3 खासदार जातले अशा वेळाचेर गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्कम सोर्सीस बेस्ट जावचे म्हणजे महसूल जो आसा तिसरी खासदारा खातीर चड बेस्ट जातलो दिसना खर्च वाडटलो दिसना। डिस्ट्रिक्ट जावं आतां आमी सद्या कशें आहा सावथ आनी नॉर्थ दोनूच तालुके दोनूच डिस्ट्रिक्ट म्हणजे सावथ आनी नॉर्थ आतां समजा तिसरी आतां जाली उपरांत ती केपें म्हणल्यार सुद्दां वेगळें नांव दिवंक शकतात किंवा मागीर सावथाक एक नॉर्थाक एक वेगवेगळ्या 3 तालुक्यांनी 3 डिस्ट्रिक्टांनी ती नांव दिवपाक शकतात। म्हणजे आमचें एकच हें आहा की फुडें कितें म्हणजे हांव अशें म्हणना की MP वाडटले ना वाडटले वाडप ना वाडप हेजेर हांव भाश्य करूं शकना। तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें सरकारान ऑलरेडी डिसिजन घेतलें आसा आनी आमी ताका लागून एकच आमची पेज आहा ती हेडक्वॉर्टराची। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।